नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हा समिधा कुकळकर. आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पेडणेच्यान लढयतलो 2027ची विधानसभा वेंचणूक म्हणटा बाबू आजगावकार. उरिल्ल्यो सनदी वाटात पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचो अधिकाऱ्यांक आदेश. पारसे वांयगण शेतीक सुरवात. खाजनगुंडो बांद आसूनय शेतां रोवपाक तरणाट्या पिळगेचे दुर्लक्ष. पारंपरीक शेतकाऱ्यांची कागाळ. फिट प्रशिक्षित मनीसबळ आणि सर्वांगीण गोंय साकारपाची सरकाराची मोख. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधान. पर्पल फेस्टात 12 देश घेतले वांटो. 180 परस चड खेळा सर्तीचे आयोजन. दिव्यांग व्यक्ती खातीर खासा सत्रांचे आयोजन. आणि संजय स्कुलाचे वर्ग बंद. वर्ग वर्षे दुसरे कडेन. पालकांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. म्हजी जन्मभूंय मडगांव जाल्यार कर्मभूंय पेडण्या. पेडणे सावन जेन्ना जेन्ना आपणे वेंचणूक लढयल्या तेन्ना तेन्ना हांव जिखला. ताका लागून 2027 ह्या वर्सा हांव पेडणेचो उमेदवार म्हणून विधानसभा वेंचणूक लढयतलो अशें विधान आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर हांणी व्यक्त केला. जन्मभूमी मडगांव आशिल्ली आनी काम मडगांवसान चालू करीत आशिल्लें. हाला कर्मभूमी म्हणटा ती म्हाजी पेडणे. आनी हे फाटी इलेक्शनाक 27 हांव पेडणे रावतलोच. लोकांचो म्हाका कॉल आसा आनी लोकांचो आशिर्वादूय आसा. आनी जेन्ना आमचे पेडण्याचे जंय कर्म केला त्या पेडण्याचो आशिर्वाद समज आसा त्या देवांचो जाल्यार म्हाका आपयता जाल्यार वचपाचेंच म्हणून. आनी म्हाका ते तेको दितले हेजे बद्दल दुबाव. खंयचे हेजेर पार्टीचेर हे करतलो तुमी? हांव पार्टी बद्दल आजून उलयना. पार्टीन हांव BJPनूच आसा अजून. पण हांव रावतलो इलेक्शन. साश्टी म्हालांतल्यो सुमार 100 जाणांक जमनीच्यो सनदी दिवपाच्यो केशी अडकून आसात. ही प्रक्रिया बेगोबेग करून संबंधीत प्रश्न सुटावो करपाचो आदेश शेनवारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी अधिकाऱ्यांक दिला. तांणी शेनवारा मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत शुक्रारा वेगवेगळ्या कामांचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार नावेलीचो सिवरेज पायपलायन तशेंच हेर विशयाचेर चर्चा जाली. The sanad is issued by the deputy collector, additional collector or the collector. But unfortunately, they cannot issue the sanad until such time as they get the various reports, be it from the forest department, be it from the survey department, various departments. Now we were having a review of cases where the size of the plot is less than 1,000 square meters. So now the deputy collectors have given me the list of cases pending for reports with various departments like the TCP, forests, etc., etc. So I propose to send these lists down there and try and expedite those reports, the coming of the reports. So once those reports come, they'll be able to issue the sanads immediately. Of course, after you have paid your fees and whatever have to be done. So what would be the number of this list? The list is I think around 40, 50. In South Goa, entire district. No. Maybe you take it as 100. 100. Take it as 100. For Salset. For Salset. पारसे वाठारांत वांयगण शेतीक सुरवात जाल्या. मात खाजनगुंडो बांद आसून लेगीत शेतां रोवपाक कोणूच प्राधान्य दिनात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट. आधुनिक काळार सरकारी नोकऱ्यांक प्राधान्य दिल्ल्या कारणान शेतां रोवपाचें प्रमाण कमी जाल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव मेळटा तरी लेगीत साबार शेतकारांनी शेती करपाक दुर्लक्ष केलां अशी पारंपरीक शेतकाऱ्यांची कागाळ. आमी आतां हरशीं आमकां नोव्हेंबरान सुरू करप आसता ती.
नोव्हेंबर आणि डिसेंबर जानेवारीच्या ह्या विकान हरशी सोंपाक जाय अशी. काय आता लोक फाट करून शेतान देवाना कित्याक कारणां कितें आसतलीं? कारणां म्हणजे कशें आता थोडे जे ल्हान ल्हान शेत इंडिविज्युअल न्हू आणि लोक प्रत्येक जाण सर्विसेक वयता आणि थोड्या शेता खातीर लोक फाट करून आपूण देवांक शकता म्हणजे ते काय म्हणटा कोण ना रे देवांक म्हणून अशें जो तो कोण नारच म्हणटा पूण माजराच्या गळ्यान घंटा कोण बांदतलो ह्यो कोण बांदूंक बघिना म्हणून हे उशीर. आतां म्हाका सांगा, ह्या शेती नांगरपाक सरकार कडल्यान काय मेळटा अनुदान योजना? सरकार पसून योजना मेळटा पूण सरकार एकदां काय करता आपूण येता आणि एकदां रोमता म्हणून ते आपलो आंग काडटा. तरी आमचे हयसून आतां अर्दे नांगरून दिला तेंच्यांनी आणि पयलीं मी प्रायवेट ट्रॅक्टर हाडून नांगरून घेतला आणि मागीर तेंच्यांनी नांगरला. आनी म्हाका सांग, ही आतां थोडीशी पडींग शेतां पडींग दवरल्या एखाद्या तेन्ना माजी मुख्यमंत्री पार्सेकरान तो खाजन गुंडो बांदलेलो जेणे करून शेती वेवसाय वाडीच लागतली म्हणून. तेचो कांयच परिणाम कित्याक जागना? कांयच परिणाम जावना म्हणजे कशें थोडे आमचे पडणी आसता ते पडणी मी बांदूंक जाय म्हणून शेतकार निमतां करता. पडन ना म्हाज्यान खारसाण भरता हे ते. पूण आतां ऑलरेडी आमकां इरिगेशन डिपार्टमेंटान टेंडर काढून आता आम्ही तीन सध्या पडणी बांधलेले असले. आदी सावन जे शेती व्यवसायात आसात तांणी आपलो हो पारंपारीक धंदो चालूच दवरला. शेती व्यवसायात खूब फायदो आसून लेगीत तरणाटी पिळगी शेतांत देवपाक पळयनात. तांकां उर्बा दिवपाची गरज आसा अशें मत ह्या वेळार शेतकारांनी उक्तायलें. युवा शक्ती आसता पूण तांकां हे एनकरेज करूचे पडटात आणि कशें सगळे मॉडर्न करूचे पडटा. ट्रॅक्टर घेवचे पडटले, हे ट्रान्सप्लांटर पॅडी ट्रान्सप्लांटर अशें म्हणजे शेतकऱ्याक कशें सारकें बसान काम केल्लें बरी करूंक दिवचें पडटा. भुरगे शेत करतात, तयारी आहा भुरग्यांची शेत करपाची. आयज आमी पारशा ह्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात जर आमी एक नजर मारली तर वांयगण शेती व्हडा प्रमाणात कांय थळावे शेतकार करतात पूण कांय शेती पडींग आसा. आयज आमी ज्या वाठारान उबे आसात तो वाठार जो खाजन गुंडो बांद म्हणून ओळखलो वता आणि आदले मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दोन विचार मनात दवरून एक शेतीक प्राधान्य दिवपाक आणि दुसरे पर्यटन स्थळ निर्माण जावच्या खातीर ह्या बांदाची निर्मिती केली आणि करोडो रुपये खर्च करून ह्या बांदाचे एक पर्यटन स्थळात रूपांतर जाले. हो बांद बांदल्या उपरांत ह्या वाठारात जी वांयगण शेती आशिल्ली ती वांयगण शेती मोठ्या उत्साहान शेतकार करतले आणि सगळो हो परिसर हिरवोगार दिसतलो अशें तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां दिसताले. हो पर्यटन स्थळ आसा आणि ह्या स्थळाक लागून व्हडा प्रमाणात पडींग शेती आमकां दिसता. भारत देश हो शेती प्रधान देश गणलो जाता. जर अन्नदातो जगलो तरच आमी सगळे भारतीय जगपाक शकता. त्या खातीर सरकार मागीर तो केंद्र सरकार आसूं ना तर राज्य सरकार आसूं वेगवेगळे येवजणे जे शेती वेवसायाक लागू करपाचे करीत आसात पूण ताची अंमलबजावणी जायत्या वेळार जायना. एखाद्या वेळार जर नैसर्गिक आपत्ती आयली तर तांकां वेळेर नुकसान मेळना. आयज वांयगण शेती करतले जाल्यार यंत्रणा उपलब्ध जायना. पारंपारीक पद्दतीन ही शेती करतलो तर ती कडक आसता. ताचे परिश्रम करताना खूब कश्ट सोदचे पडटा. सरकारान ह्या शेतकऱ्यांक वेगवेगळे येवजण दिता आसतनाच ताची योग्य पद्दतीन अंमलबजावणी केली जाल्यार पडींग आशिल्ली शेतां पुन्हा एकदा हिरवीगार जातली हातूंत मातूय दुबाव ना. आणि तसो सरकारान यत्न करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोंयची सर्वांगीण उदरगत जावची तशेंच घटमूट भलायकी आनी प्रशिक्षीत मनीसबळ आशिल्लें गोंय तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या. ह्या सगळ्या गोंयकारांनी सरकाराक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. पर्पल फेस्टाच्या आयोजनाचो नियाळ मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घेतलो. ह्या वेळार तो उलयतालो.
ह्या 8 दिसांक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात जे काम आमकां सांगतात जो सांगता खंयसरूच कसलोच म्हणजे हांव हें करूं काय कितें कोण विचारचो ना. आपल्याक दिसता तें काम म्हणजे आपल्याक जेका कोणाक मदत करपाक जाय, कोण ब्लायंड आसतलो, कोण फिजिकली हँडिकॅप आसतलो, कोण ऑर्थोपॅडीक, कोणाक आयकूंक येवचें ना, कोणाक दिसचे वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. पण ताका त्या तरेन मदत करपाक तुमकां ऑलरेडी ट्रेनिंग दिल्या, तुमकां ट्रेन केल्या, तुमी सगळे जाण ट्रेन आसात हाजी म्हाका चत्राय आसा. आणि नक्कीच अशा पद्धतीचे काम करपाक तुम्ही सगळे जाण वाटेकारी जातले आणि ह्या सगळ्या कामाची इन फ्युचर तुमकांय केन्ना तरी आमी म्हणटा की आमच्या सगळ्या ह्या कामात आमी अभिनंदन. हांवें म्हटलां फिट गोवा हे कित्याक म्हटलां, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी इस आझादी का अमृत काळात विकसीत भारताचे स्वप्न पळयता आसतना तांच्यांनी म्हटलां स्किल इंडिया, फिट इंडिया, इन्क्लुझिव्ह इंडिया. आणि तेच कॅम्पेन आमकां गोंयांत चालू दवरपाक जाय, गोंयांत राबोवपाक जाय. म्हणून आमी इन्क्लुझिव्ह गोवा, फिट इंडिया जर जातली जाल्यार फिट गोवा आसपाक जाय. तुमी सगळीं जाणां फिट आसपाक जाय जाल्यार अशा पद्दतीन व्हॉलंटियर म्हणून वेगवेगळे फावटी काम करपाक शकता. आणि आमकां जर फिट रावतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमचो फिटनेस आमकां म्हत्वाचो आसा. आणि डेलीचो फिटनेस जर मेंटेन करतले आसत जाल्यार डेलीचो एक्सरसायज आसतलो, डेलीचो योगासना आसतले, डेलीचे खेळ आसतले. हे खेळप म्हत्वाचे आसा. जाल्यारूच आमी फिट उरली जाल्यार गोंय फिट उरतले. आणि थर्ड थिंग वीच इज द स्किल्ड गोवा. म्हाका खबर आसा तुमचे कडेन वेगवेगळ्यो स्किल्ड आसा, पण आमच्या कडली स्किल्ड एकदां आमी प्रमोट करिना. पण आयच्या घडीक गव्हर्मेंटान म्हटलां की स्किल्ड गोवा जावपा खातीर आमी आमच्या मदली स्किल्ड टॅलंट कितें आसा तो वळखचो पडटलो आणि तो प्रमोट करपाक, तो फुडें व्हरपा खातीर त्या पद्दतीची ट्रेनिंग घेवची पडटली. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टात 12 देश आतामेरेन वांटेकार जाल्यात. अमेरिका सारकेल्या देशांनी भाग घेतला. आनीकूय देश फेस्टात वांटेकार जातले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. ते भायर ह्या वर्साच्या पर्पल फेस्टात दिव्यांगां खातीर 180 परस चड खेळां सर्त जातल्यो. ते खातीरची सगळी तयारी जाल्या अशें फळदेसायान सांगले. पर्पल फेस्ट हे मोठं एक आव्हानच आहे, कारण आपण ज्या सेक्टरमध्ये काम करतो आहोत आणि ज्याप्रमाणे आपल्याला रिस्पॉन्स मिळतो आहे देशातनं आणि देशाबाहेरनं, म्हणजे साधारण ते 15,000 दिव्यांग पार्टिसिपेट होणार आहे. आतापर्यंत 10,000 रजिस्ट्रेशन ऑफ डेलिगेट्स झालेले आहेत आणि ही सर्व लोक गोव्यामध्ये येणार आहे. आणि मला खूप आनंद होतो आहे. त्याची सुरुवात आता जरी ते 8 तारखेपासून 13 तारखेपर्यंत झालं तरी 6 तारखेला प्रीफेस्ट ॲक्टिव्हिटीज सुरू झालेल्या आहेत. उदाहरणार्थ आज सकाळी 6 तारीख आहे आणि आज सकाळी सुरुवात झालेली आहे. ते आपलं एक मोठं कॉन्फरन्स, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन साइन इंटरप्रिटर्स, म्हणजे संपूर्ण देशभरातून आणि US आणि नेपाळहून डेलिगेट्स म्हणजे गेस्ट स्पीकर्स आलेले आहेत. त्यांच्या प्रत्येकाच्या देशात किंवा आपल्या प्रत्येकाच्या प्रदेशात ज्या तऱ्हेच्या फॅसिलिटीज इंटरप्रेटर्ससाठी आहेत आणि इंटरप्रेटर बनण्यासाठी आणि त्याची अजून ते कशाप्रमाणे प्रोफेशनल करता येईल आणि साइन इंटरप्रेटर्स कशा पद्धतीने म्हणजे ॲक्युरेट साइन इंटरप्रिटेशन्स कसं होते त्याबद्दलची सगळी माहिती इथं येणार आहेत. आतापर्यंत झाल्या आसामेनी 12 कंट्रीज जाल्ले आसात. तातूंत भितर US आसतले, नेपाळ आसतले, स्वित्झर्लंड आसतले. ते इन्स्ट्रक्टर टीचर्स वगैरे आलेले आहेत. काम चालू आहे. ओके. आणि कितके कंट्री सध्या रजिस्टर्ड जाल्यात आता मेरेन? इंटरनॅशनली आय विल हॅव टू फाइंड आउट. एक मिनिट. गुरु, how many countries we are expecting participated? 12. आतापर्यंत झाल्या आसामेनी 12 कंट्रीज जाल्ले आसात. तातूंत भितर US आसतले, नेपाळ आसतले, स्वित्झर्लंड आसतले, जापान आसतले, अश्यो कंट्रीज आता पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. सर, उद्घाटनाचं काय स्वरूप असणार आहे? कोण सेंट्रल मिनिस्टर? नाही, त्याच्यासाठी आम्ही वेगळं पत्रकार परिषद घेऊ. सरकाराकडेन पर्पल फेस्ट करपाक पैसे आसा, पूण भुरग्यां खातीर एक सुवात बांदपाक पैसे ना असो म्हणून पर्वरीच्या संजय स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचो आरोप आसा. फाटले 4 महिने जाले संजय स्कुलाचे विद्यार्थी घरा बसल्यात. सरकारान हे विशीं बेगोबेग तोडगो काडचो आनी ह्या विद्यार्थ्याचे वर्ग चालू करचे, नाजाल्यार पर्पल फेस्टाक येवन आंदोलन करतले अशी खर शिटकावणी पालकांनी दिल्या.
So this is the protest to draw the attention not only of the Chief Minister, Social Welfare Minister, but all the other ministers to attend to the plight of the students of the Sunday School Vocational Center. Now under the Sunday School Vocational Center, there are 110 children who are with intellectual disability and severe disabilities who are sitting at home for the last 3 to 4 months. And as you know, for intellectual disabled children, if their routine is broken, they are having various behavioral issues. So the parents also are facing a lot of difficulty because of the children who are having behavioral issues, as the vocational center is not open. आम्ही ही जी मिटींग हांगासर अरेंज केला स्पेशल कित्याक आयज 4 म्हयने आमी सारके ह्या भुरग्यां खातीर तितले ईच एंड every office we went, but they have not taken any issue of these children, and they are struggling for their parents. हांव कितें म्हणटा न्हू, आयज आमी CMाक लेटर केलें जाल्यार आयज आमकां 4 ते 5 म्हयने CMान आमकां आयज पसून एक एश्युरन्स दिलें ना की ह्या भुरग्यांक खंय तरी रिहॅबिलिटेट करता म्हणून. इवन मेंबर सेक्रेटरीशीप, इवन आमी एड्युकेशन डिपार्टमेंट गेले, इवन आमी कलेक्टर गेले, सगळे डिपार्टमेंट गेले आमी, बट आयज पसून ह्या भुरग्यांक आयज CMान कांयच एक्शन घेतली ना. सो ह्या भुरग्यांक आयज CMाक हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की त्या भुरग्यांक तेणें कित्याक घरा बसयल्या 4 म्हयने. ऑक्टोबर 5 तारखेच्यान आमकां कितें मॅसेज घातली, तुमी आयच्यान भुरग्यांक धाडनाकात, फाल्यांच्यान धाडनाकात. आज मॅसेज येयला, रिजन काय सांगूंक ना, कित्याक धाडप ना काय ना, सांगनासतना घरा बसयली. आमी तरी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केले वचून, एवरी मिनिस्ट्री आमी गेली, लेटर केले सगळ्यांक, तरी पण कोणीच दखल घेतली ना. आनी आयज आमची भुरगीं आमकां हो स्टेप कित्याक घेवचे पडले, इतली आमी प्रोसेस करूनय तुमकां जर आमची भुरग्यांची जाय काळजी ना, म्हणून पेरंटाक रस्त्यार येवचें पडलें. आतां आमची सगळीं डिसेबल भुरगीं ही, एंड दे आर अबाउट 21, 30, 35 इयर्स. दे वॉन्ट वोकेशनल सेंटर जाय न्ही, वोकेशनल एंड रिहॅबिलिटेशन सेंटर ह्या भुरग्यांक इज नेसेसरी. तेच ना आमकां भुरग्यां खातीर. आतां घरांत आसात ती आतां कितली म्हयने. आयच्या आधुनीक काळार वाशा तयार करपाची पद्दत खंय तरी ना जायत चल्ल्या, तेन्ना वाय डोंगर पार्शेचो पेडकर फॅमिलीन हो पारंपरीक धंदो आयजूय तिगोवन दवरला. पळया गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. वाय डोंगर पार्शे ह्या वाठारांत फाटली 25 वर्सां जाली पेडकार फामिली पारंपारीक पद्दतीन माडाचे वाशे तयार करपाचो धंदो करतात. तांच्या तयार केल्ल्या वाशाक पुराय गोंयांत व्हडा प्रमाणात मागणी आसा. सध्या गोंयांत तांत्रीक पद्दतीन वाशे तयार करतात, पूण हातान तयार केल्ले वाशे टिकाऊ आसता, अशें पेडकार हाणें सांगलें. पारंपारीक आता हो व्यवसाय करता वाशांचो कितली वर्सां? हो वाशा जवळ 25-30 वर्सां जाली. म्हाका सांग, हे आता माड बी खंयच्यान हाडटा तुमी? माड आता काहीतरी वागातोर बी काहीतरी जाग्यान असतात, प्रायव्हेट कोणाचे असतात ते घेऊन हाडटात. आता म्हाका सांग, हरशी मशिनरी आहा, मशिनाचेर घातले जाल्यार वाशे फास्ट जाता. भितून त्याचे गोडे उरता भितूल्या तेका पोटान. तासूनच काडचे पडटा. तासून काडले. आणि हो वासो आता विकपाक आसा तुमचे कडेन? एक वासो कसो पडटा विकतलो जाल्यार? एक वासो काहीतरी 600 रुपये तरी एक पडटा. आणि मशिनांतलो वासो? मशिनांतलो कमी जाता, म्हणजे जास्ती मेळटा, स्वस्त मेळटा मातसो. आता ह्या वाशांक तुमकां खंयच्यान मागणी आहा? वाशान काहीतरी कोण बिचोलीच्यान कोण होलसेल व्हरता. होलसेल व्हरतात. हय. ही आणि कोण करता तुमचो हो व्यवसाय? आणि सहसा कोण हाडून कोणतरी हाडून माळवाडीच्यान हाडून विकतात. ओके. हो, तुम्ही हय माड घेतात आणि पारंपारीक पद्धतीने हो करतात. आयज आमी वायडोंगर पार्शे हांगासर आसा, आणि हांगासर आमचे पेडकर जे बंधू आसात, ते पेडकर बंधू फाटल्या 25 वर्सां सावन पारंपारीक पद्धतीन माडाचे वाशे तयार करपाचे काम करतात. आणि त्यांच्या तयार केल्ल्या वाशांक व्हडा प्रमाणात राज्यातून मागणी आसा. सध्या जरी नारळाची झाडां माड उपलब्ध जायनात, तरी ते पेडण्या भायरसून माड हाडटात आणि आपल्या घरा कडेन 2 कामगारांक घेवन, हे कामगार आमचे गोंयचे आसा, एक धारगळचो कामगार आणि एक दुसरो नादोडा बार्देसचो कामगार. हे कामगार पारंपारीक पद्धतीने वाशे तयार करपाचे काम करतात. आणि हो व्यवसाय टिकोवन दवरपा खातीर पेडकर बंधून फाटल्या 2 तपासावन काम करीत आसात. आणि हातांतल्यान वाशे तयार केल्ले
हे टिकाऊ असतात, ते 50 वर्सां सुद्धा टिकतात अशी माहिती पेडकर हांणी दिल्ली आसा. आणि माडाचे वाशे करत असताना आता आधुनिक यंत्र आयिल्ली आहा, मशिनाचेरय अशे वाशे करूं येता, पूण ते मशिनाचे वाशे तितले बरे जायनात, टिकाऊ येनात तांचें म्हणणें आसा. आणि हातान जर वाशे केल्ले तर ते पक्के वाशे जाव येतात आणि जाय तशे वाशे सायजीचेय करपाक मेळटा. कमीत कमी 5, 7, 9 अशा लांबी, हातीची लांबी मेरेन वाशे आसात. तांचे कडेन जायते वाशे उपलब्ध आसा आणि ते टिकाऊ वाशे आसात. हो पारंपारीक व्यवसाय पयलीं जायत्या गांवांनी करताले, हे जाणकार आजय सांगतात. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. रॅग ओर ट्रान्सपोर्ट करपी ट्रककारांक ऑरीच्या येरादारीचें मोल वाडोवन दिता म्हणून सांगून लेगीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हो प्रश्न सुटावो केल्लो ना अशी तिडक ट्रककारांनी व्यक्त केल्या. हे विशीं शुक्रारा सेजा गोवाच्या ट्रककारांची बसका जाली. सध्या आशिल्ल्या मोलान संबंदीत येरादारीत जाता, मात फुडारान सरकारान बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार ट्रक वेवसायिकांनी केल्या. आमी मिटींग आपयली कारण खंय तरी फाल्यां एक ट्रान्सपोर्ट चालू जावपाचो आशिल्लो तेन्ना तो विलास बाबान जो ताका वॅगनी कॉन्ट्रॅक्ट मेळिल्लो आसा सेजा गोवाचो, तेन्ना खंय तरी 2 रुपया वाडोवन ताणें सांगलां की आपूण 2 रुपया वाडोवन दिता, 52 रुपीज डिझलाचेर 2 रुपया वाडयता म्हणून. तेन्ना हो ट्रान्सपोर्ट खंय तरी फाल्यां सुरू करपाचें हे लोकांनी थोड्यालो ओपोज आशिल्लो, पूण कांय कारणान काम नाशिल्ल्या कारणान आमी हो खंय तरी आतां आमकां चालू करचो पडटा. कारण हांगा ताजी वॅगनी म्हणटा कंटिन्यू जातली आनी एक 4 म्हयने तरी काम मेळटलें. कित्याक अशी परिस्थिती आसा की पोरू तरी काम केलें पूण अंदू खंयच काय 40,000 काय 50,000 टन ओडिल्लो आनी शिगांव एक 50,000 म्हणजे 1 लाख टन ओडून लोकांनी 12 15 ट्रीप मारल्या, ताजे वयर काम म्हणटा तें मेळूना. तेन्ना आमी खंय तरी आतां एक 4 म्हयने काम मेळटलें आशेन हे लोक काम चालू करपाचें थोड्याचें मत आसलें, थोड्याच नाशिल्लें, पूण तागेलें खंय तरी फाल्यां काम चालू करतलो तो, कारण ताजी वॅगनी आसा, नाजाल्यार ताका खंय तरी डॅमेज पडटा. पूण अशें न्ही की आमी हे 2 रुपयांक फाल्यां आमी कंटिन्युअसली चलोवचें ना. हे खंय तरी हे टेम्पररी 4 म्हयन्या खातीर आमी हे 2 रुपयाक ओके म्हणटा. फुडें 70 to 28 हे रेशोन आमकां डिझलाचें रेशोन आमकां 90 रुपयाचें डिझला रेशोन तो पळोवपाक गेल्यार 21.5 रुपया टन जाता. तेन्ना हो खंय तरी 21.5 रुपया आमकां रेट मेळपाक जाय, नाजाल्यार आमी हे 4 म्हयने जातकीर फुडें आमी हो ट्रान्सपोर्ट चलोवचो ना. पळालो आसूं तो, तेन्ना गव्हर्मेंटान हाजी नोंद घेवची. सावड्डे ट्रक ओनर असोसिएशनाचे जे आमच्या म्हणजे सगळे ट्रकांचे एक डिमांड आसलो की मायनिंग जे ट्रक ट्रान्सपोर्टेशन आसा तो रेट वाडोवपाचो. आणि ह्या संदर्भात आमी मुख्यमंत्र्या कडेन एक 4-5 बसके घेतलेले आसात. ट्रक ओनर असोसिएशनाचे जे ऑफिस बेरर आसा तांकां घेवन आमी हें केल्लें आसात आणि मुख्यमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिला की जो आमी डिमांड जो घातला तो फुलफील जातलो, सो तुमी काम चालू करपाचें. सो त्या संदर्भात हांव सगळ्यां कडेन म्हणजे हे सगळे ट्रक ओनरा कडेन मिटींग घेतली, तांकां रिक्वेस्ट केलो आणि सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेशन केलें. आणि फायच्यान आमी आमचो जो ट्रान्सपोर्ट आसा, एक कालेच्यान जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो फायच्यान एक बरे भशेन चालू जातलो. गोंयांत हाताच्या बोटार मेजपा इतलेच मिठाचे आगर आतां उरल्यात. कांय थंय हे आगर दूषित लेगीत जाल्यार कांय थंय आतां आगराच्या सुवाती विकून आगपर पुरयल्यात. उरिल्ले आगर अशेंच सांबाळून दवरपाची गरज कित्याक आसा ताचे फाटलें महत्व पटोवन दिवपी पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. मोरजे अगरवाडा ह्या वाठारांत प्रवीण बगळी कितलींशींच वर्सां जाले मिठाच्या आगराचो वेवसाय करता. ताणें आपलो पारंपारीक वेवसाय तिगोवन दवरिल्लो आसा. हो वेवसाय फकत 3 म्हयन्यां लागून नासता, पूण हो वेवसाय नश्ट जायत चल्ला अशें ताचें म्हणणें. ताका सरकारा कडल्यान कसलोच तेंको मेळना, देखून सरकारान ताका हो वेवसाय करपाक अनुदान दिवचें अशी मागणी प्रवीण बगळी हाणें केली. हे आतां मेरे पेटता हे घट जावच्या खातीर, मागीर ते अशें पेटल्या उपरांत बरें घट जाता, भितर माती पडोंक जायना मिठान, जाता इतके घट जावंक जाय. आता हे मीठ व्यवसाय तुम्ही केन्ना पासून करता? सुरुवात केन्ना पासून केल्या? सुरुवात म्हणजे नोव्हेंबरा पासून उदी गाठोवपाक सुरू करता आमी. नोव्हेंबरान. आणि मीठ आता केन्ना एक्झॅक्टली पडटले? ही कामगत सगळी जाली, मेरेला आनी कुणगे लेवल करून जाले का मागीर मीठ कांयच दिवना सरकारान. कसलीच योजना तुमकां मीठ व्यवसायाक मेळना? म्हणजे ना म्हणना हांव तरी सुद्दां एक मदीं मदीं वॉटर पंप दिताले. वॉटर पंप उदी गाठोवपाक पयलीं. पूण ह्या वर्सा लेट जालो मातसो. जानेवारीची आयज 5 तारीख जाली, ओके, तरी अजून वॉटर पंप पावोंक ना.
आता म्हाका सांगा हो मिठागर आता तुमचो स्वताचो काय भटकाराचो? ना मिठागर आहा ते सगळे जास्त करून भाटकारीत आहा. भटकारी. हा, तुम्ही मागीर भटकाराक कितें दितात? ना पयलींचे खण कितें आहा तो भटकाराक हय, ते तूं मागीर भटकार आनी काय तुमकां डिमांड बिमांड करिना? तसं ना अजून पर्यंत. पयलीं हे आगर न्हू खूब आसले, खूब आगर. आता थोडेशे बंद पडले. कित्याक कारणां कितें आसूंक शकता? कारण म्हणजे आधी कितें बंदारे सारखे नासले, जंय थंय ज्या फुटा असले उदीक भितर घुसताले हेंचे कडेन बांदपाक शक्य जायना, व्हडली खवटी पडटाली. ओके, तेका लागून ते पडींग पडल्यात. आता ह्या तुमच्या आगरा कडेन आनी तुमचो गांव म्हणजे रावतात ते घरा बिरा, तो पर्यंत तुमकां रस्तो बिस्तो तसो काय ना? मागीर हे तुम्ही मीठ कशें व्हरतात? ना आता आमचो अमोल बाब सरपंच जाल्लो त्या कारणान त्यांनी एक फुटपाथ केले. तेचो आमकां भरपूर म्हटल्यार भरपूर फायदो मदत झाली. ओके, ते थंयचर आमी ते गाडयेचेर टू व्हिलर घालून आता व्हरता. नाल्यार पयलीं खूब कास्तीक. म्हणजे जे मिठा आगर आसा म्हणजे आगरवाड्या नांवूच लिपलेलें आसा आगर म्हणून, आनी ताका लागून बायोडायवर्सिटी कन्जर्व म्हणजे हे सॉल्ट पेन आसा ते कन्जर्व करूंक सोदता. म्हणजे येणाऱ्या पिढीक जे कोणाक म्हणजे खबर सुद्दां नासतले की आगर आसले आनी हांगासर मीठ काडटाले, ताका लागून आमी प्रयत्न आसा की आमी हे आगर आमचे फुडल्या पिढी खातीर आमी राखून दवरपाची. ताका लागून आमी आमचे मेंबर सेक्रेटरी प्रदीप सरमुखादम सर हेय आमकां सपोर्ट करता. आनी जवळ जवळ आमकां जशें सरान म्हटलेलें आसा की वेटलँड हेच्या अंडर आमी हे प्रोटेक्ट करूंक सोदता. जशें की तुमी पळयलां आसतलें ते सायडीचे जे बांद आसा, बंड्स आसा ते कोसळटात आनी ते वर्सान वर्सा तांकां ते त्रास जातात जे फार्मर आसात सॉल्ट पेनाचे. सो ताका लागून आमी एक जी म्हणजे बांद कोसळटात ताका लागून एक प्रोटेक्शन वॉल म्हणजे आधुनीक म्हणजे जशें की करपा लावून ती हे करप, हे वेटलँड हेच्या अंडर आमी ती घेवंक सोदता प्रोजेक्ट. आनी फार्मरांक जाता तितलो खर्च कमी, कित्याक आयज तुमी खबर आसा की आयज खर्च जास्त आसल्या कारणान हो फार्मर एवॉयड करता. ताका लागून आमी खंयसर तरी तांकांय सपोर्ट करता आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन अपिलूय केल्लें आसा. आमी आमच्या बायोडायवर्सिटी अंडरच्या माध्यमांतून आमी आमच्या मेंबर सेक्रेटरी कडेन अपिलूय केल्लें आसा की आमकां ह्या फार्मरांक कितें तरी सपोर्टींग प्रायज दिवचो, जाका लागून आमी आगरवाडा ह्या मिठागराचो आगर आसा त्या वाठारांत आसा. आनी हांगासर आपले एक जाणकार मिठात व्यवसायांतले जाणकार प्रवीण बगडी आसा आनी तो फाटल्या कितलीक वर्सां पावन ही तिसरी पिढी मिठागराचो व्यवसाय करून आपलो घर संवसार सांबाळटा. पूण हो पारंपारीक व्यवसाय आसतना सरकार ह्या व्यवसायाक कसल्याच प्रकारचे अनुदान दिना. ते सरकारान जर अनुदान दिले जाल्यार हो व्यवसाय आहा तो व्यवसाय टिकपाक फायदो जातलो. आगरवाडा म्हटल्या नंतर चडांत चड मिठाचे आगर आसा म्हणून ह्या गांवाक आगर वाडो अशें नांव पडलेलें आसा अशें जाणकार सांगतात. ह्या मिठागरान शुभ्र असे धवे फुल्ल मीठ उपलब्ध आसता आनी हे मीठ आख्ख्या गोंयान वयता. हांव शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD